शिरोडे, मांद्रे आणि म्हापशे या तिनूय मतदारसंघातल्यान पोटवेंचणूक लढोवपाच्या आपल्या निर्णयाचेर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ठाम आसा। पूण लोकसभा वेंचणुकेत मोगो युती सरकारांतलो घटक पक्ष भाजपाक तेंको दितलो। फुडल्या सप्तकात मोगो पक्ष हे विशींची तांची भूमिका स्पष्ट करपाची शक्यताय आसा। मगोपाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर शिरोडेच्यान पोटवेंचणूक लढोवपाच्या आपल्या निर्णयाचेर ठाम आसा। तशेंच ताणें घराघरात वचून प्रचाराकय सुरवात केल्या। फाटल्या सप्तकात मगोपान भव्य रॅली काढली। पोटवेंचणूक आणि लोकसभा वेंचणुके खातीर मगो पक्षाच्या मोर्चे बांधणे विशीं गोवा 365 दीपकाक प्रश्न विचारले। पळयात। तीनूय पोटनिवडणूक आमी लढोवपाची तयारी चालू केल्या। आमी कॅन्डिडेटाचे सिलेक्शन आमच्या केंद्रीय समितीची बैठक फुडल्या आठवड्यात जातली, तातूंत जातले आनी बरे उमेदवार आमी ह्या पोटनिवडणुकीत बाकीच्या 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी दिवपाचे प्रयत्न आसा ते आमी करतले। अशें आयकूं येता की मांद्रे तुमी लक्ष्मीकांत पार्सेकराका टिकेट हें करता म्हणून, खरी खबर? अशी अफवा पसरल्या ती बी आयकल्या हांवें। कळ्ळें न्ही? अशी अफवा पसरल्या। तुमची मत घे। अजून आमची मिटींग जावना, म्हाजी मिटींग जावना तेजे बरोबर। आनी म्हापसा मतदारसंघ समिती पळया न्ही, आमची 40 जणांची मतदारसंघ समिती आहा। त्या समितीक आमी अधिकार दिल्या की तुम्ही डिसिजन घ्या म्हणून, आणि ते डिसिजन आमी केंद्रीय समितीक ठरयतले। युतीचे काय ना, केंद्रीय समितीच्या बैठकीत ठरतले। लोकसभेचे तुमचो मेन तुमचो कॅन्डिडेट आसतलो काय तुम्ही सपोर्ट करता? ठरयता न्ही, केंद्रीय समिती आहा न्ही आमची। मजगती मगोप शिरोडेच्यान पोटवेंचणूक लढोवचो ना, तशेंच दीपकाक काडून परशुराम कोटकाराक मगोपाचो अध्यक्ष केला असो चुकीचो संदेश SMS माध्यमांतल्यान भोंवतालो। दीपकान हे गंभीरतायेन घेवंक ना, पूण ताचे वावुरपी म्हणटात अर्ज फाटीं घेवपाक दीपकाचेर दबाव घातलो जाल्यार ते मतदान करचे नात। मगो पक्षाचो अध्यक्ष हो काडप ही सादी गोष्ट न्ही, ती आमसभा आपोवपा जाय। 40 मतदारसंघातली आनी काडूंक जाय। त्या आमसभेन तो निवडलेलो आसता। जे कोण असल्यो अफवा पसरयता तांकां राजकारणाचे आनी कायद्याचे ज्ञान ना अशें दिसता। हे आतां कित्याक उलयता आसतला ते शिरोडे मतदारसंघात तांकां खबर आसा कालची रॅली पळोवन की हांगसर शिरोड्याक दीपक ढवळीकर निवडून येता म्हणून तांकां खात्री जाल्ली आसा। आनी ते सामके बेभान जाल्ले पिसाळेले आसा आनी तितून नाका जाल्ले उलयता। इतक्या न्ही की राती न्यूज आयला तेंगेलो, तेंचे भितर मेसेज आसा की हो दीपक ढवळीकर आहा पळय न्ही तेणें फाटीं घेतले। पण जर तर फाटीं सरान घेतले न्ही जाल्यार आमी हांगा वोटींग शिरोड्या करपाना, कित्याक आमचे ठाम निश्चय आसा की आमच्या सगळे बायलो आनी सगळे बेकार आसा म्हणून भोंवनात न्ही सरा बरोबर, आमकां तो कॅन्डिडेट जाय म्हणून भोंवता। शिरोडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक।